मडगांव गांधी मार्केटांतल्या दुकानदारांचो पालिके आड मोर्चा। बाजाराभायर बेकायदेशीर वस्तूंची विक्री बंद करची, बाजारांत नितळसाण दवरची, सुविधा दिवच्यो अशी मागणी वेपाऱ्यांनी केली। मंगळारा मडगांव गांधी मार्केटांतल्या दुकानदारांनी पालिके आड मोर्चा वेलो। नगराध्यक्ष आनी मुख्याधिकारी हाजीर नाशिल्ल्यान आंदोलक पालिका इमारतीच्या सोपणाचेर बसले। उपरांत मुख्याधिकारी आनी नगराध्यक्ष हांचे वांगडा जाल्ले बसकेंत बेकायदेशीर विक्री, चोर बाजार बंद करपाची मागणी केली। गांधी मार्केटांतल्या सोप्याची फी संघटनेच्या वांगड्यांकडेन नेमान फारीक करतात। सुमार 80% जागे बदलल्यात। कांय वांगड्यांनी सोप्याचो जागो बदलपा खातीर परवानगी दिवची म्हणून अर्जय केल्यात, पूण आतां मेरेन हाका प्रतिसाद मेळूंक ना। तांकां त्रास दिनासतना जागो बदलचो, तशेंच गांधी मार्केटांतल्या देखभाल दुरुस्तीच्या कामांकडेन लक्ष दिवचें। मडगांव पालिकेन गांधी मार्केटांत शेडी वांगडा 32 वेवसाय हातागाड्यांत करपाची परवानगी दिल्ल्यांक बरीच वर्सां जाली, पूण आयज मेरेन थंय विजे पुरवण करूंक ना। ही गैरव्यवस्था पयस करची अशी मागणी तांणी केल्या। आता ऑपोजिट बेकायदेशीर बसतात त्याचो तुम्ही सोपो घेतात, बेकायदेशीर बसतात त्याचो असे एग्रीमेंटाचे हा मागीर ताका परमिट कित्याक बसपाक दिना? अरे जो म्युनिसिपालिटी मुखार बसता खंय बसता रस्त्यार बसता, रस्त्यार लायतात, रस्त्यार आनी खंय घेवन बसता तो बेकायदेशीर। तुम्ही फाल्यां रोड वेंडर्साक काडपाक जाल्यार तांणी घेवन वचून काडून येता। तुम्ही त्यांच्या भायर पैसे घेता, पैसे घेता जाल्यार तुमी ताका बसपाक कित्याक दिना? बसपाक कित्याक दिना? एग्रीमेंट कायदेशीर का बेकायदेशीर तो सोपा घेता ताका कळना न्ही तें। अरे हें तुमकां कळपा जाय न्ही। आमी ताका सांगता तुम्ही बरयला तेजे एब्सोल्युटली बरयला इलिगल ह्या ते घेवपाक जायना म्हणून आमी ताका एग्रीमेंटा प्रमाणे बरोवन दिल्लें आसा की ह्या ज्युरिडिक्शनांचे जे कोण धंदो करपाक बसता पळय यस तांचे कडेन म्हणून असल्या जाग्याचेर तेणें घेवपाक जायना। 80% वयर पसरेकार गोंया भायले आसात। ते सोपो फारीक करिनात। सोपो करपी कंत्राटदारूय खंय भायल्या भायर गुड्डिला सवा करता म्हूण बाबूचो आरोप। आज आम्ही म्हणतात की सोपो पेयर जो आहा, जे सोप्या लिस्टार आहा तेजे पयशे घेवपाचे आसता। नाजाल्यार सकाळी कितें येता, फिश येता आनी कितें येता तेजे सोपो घेवपाचे आसता। हे बेकायदेशीर बसतात त्यांचो सुद्धा सोपो घेतात। आनी जे बेकायदेशीर कितें कोमुलदादा मुखार बसतात लोक, सांजचे 50-60 लोक। आता बेकायदेशीर ते बसता आसतना सोपो आपलो 50 रुपया तो घेवन मेकळो। आणि जेन्ना तुम्ही सोपो घेतात जाल्यार तुम्ही बसपाक कित्याक दिया? म्हणून एग्रीमेंट कसो केला तो एग्रीमेंटाची कॉपी म्हाका खातीर, कारण ह्या लोकांचे पयशे घेवपाचो म्युनिसिपालिटीक रायट ना। फुडलो भाग ना गांधी मार्केटची फुडली जागा ही एसटी खातीर रिजर्व आहा, सगळी एसटी लोकां खातीर। थंय कोणूच भायलो येवन बसूं शकना, तो तांकां आमी दवरला। आनी गोंयची भाजी जी शेतान पिकयतली थंय भाजी मेळटा। आमी तेजेर बंदी घातली की तांबडी भाजी तेंच्यांनी हाडपाची न्ही। तांबडी भाजी सी गोंयकार जो पिकयतलो ती भाजीच मार्केटान येता आनी तेंच्यांनी एग्रीड केलो। म्हज्या कर्मचाऱ्यांचेर म्हाका 100% विश्वास आसा। ते जर पयशे घेवन गुड्डिला सवा करता जाल्यार ते सिद्ध करून दाखयात। सिद्ध जाले जाल्यार ताबडतोब तांकां निलंबित करता, नगराध्यक्षाचे म्हणणें। एक जेन्युइन ताणें प्रश्न मारला तो जे वेंडर्स ते रोडार बसता त्या म्हाकाय पटल्याची सारकी पटना। ते नाका जाल्ले लोक रस्त्यार विकता आनी डेफिनेटली तातूंत मार्केटान मातसो इफेक्ट जाता। हें ताजें एकदम म्हणणें एकदम बरोबर आसा। तातूंत आमी तांकां एश्योरन्स दिला की आमी प्रायवेटीन आमी सगळें ते काडटात। म्हजे नदरेक कोण तरी म्हाका खबर ना, म्हाका पयर एक हें आयिल्लें की कोण तरी बाबा पयशे मायल घेता म्हणून। हांवें चीफ ऑफिसर जालें कॉन्ट्रॅक्टा कडेन इन्क्वायरी कर। हांवें पर्सनली कॉन्ट्रॅक्टाक फोन केल्लो, अरे बाबा तुजें येता पण आपूण रेट कितें आसा तें एशें कोन्न घेता। अशें जर कोणी आसा जाल्यार म्हाका अशें पळय एलेक्शन करपाक सामकी इजी। प्रूफ कोण दिता हाडून? प्रूफ कोण दिता? एलिगेशन करता हांव सगळ्यांक चॅलेंज करता, म्हाका आतां प्रूफ दी, हांव आतां इन्क्वायरी करता, आतां ऑन द स्पॉट नाव एक 5 मिनटां भितर इन्क्वायरी करता। पंजानी सांगपाक जाता तो 10,000 घेता, हो 15,000 घेता, हो 20,000 घेता, सगळें म्हणटात एलिगेशन करपाक व्हेरी इजी। जितलो म्हजो स्टाफ, जितलो स्टाफाचेर विश्वास आहा पळय, खंयच्याय म्हजो स्टाफ पयशे घेता म्हणून म्हाका म्हाजे नजरे हाडून दिया। फाल्यां सकाळीं सस्पेंड करपाक लायता। गौरंग मलकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।